म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां जेजून कशे भाशेन आमी दुसऱ्या बरोबर बरें करूंक जाय तें सांगलां. गुप्ती म्हूण सांगलां. कोणेन पळोवंक जाय तें फकत बापान. आनी खूब पाटी आमी हे भाशेन कोत्ता तेन्ना दुसऱ्यांचो वाह आमी घेवची ना. पूण जेन्ना आमी देवा सवें दिवंक लागता तेन्ना तातूंत एक आनंद आसता. तो पयशांनी बऱ्या उतरांनी मेळ्ळो ना. तो फकत जेन्ना आमी बरें दुसऱ्यांक कोत्ता तेन्ना आमी कोणा पासत कोत्ता? आमचेच पासत कोत्ता. कित्याक ती आनी आमी जेजू सवें एक कुडींतली. हे आमचे कुडीचे सांदे एकामेकाक देव बरें करूं म्हणटात ना, पूण एकामेकाक ते बरेंपण दाखयत आसतात. तेच भाशेन हो मनोभव आमचे मदें आमी दवरया. जेन्ना आमी दिता तेन्ना देवान आमकां दिलेलें आसा. आनी जितले आमी दिता तितलो देव आमकां आनिकूय दीत आसता. आनी हांव सदांच म्हणटा, जितली आमी दिता तितले आमकां देव दितात, ताचेकीन आमी सुबेज मागीर दिवंक जाय. आनी हें सोंपना, कित्याक देव आमकां दीत आसता. जेन्ना तातूंत आमचें आपलेपण येता तेन्ना आमी हो वावर बंद करता. मागीर आमी मर्यादीत जाता. इतलें करूंक जाय तितलेंच करूंक जाय अशें भाशेन आमचें जिवीत. पूण हें कोणा पासत करता आमी? आमचे पासत, दुसऱ्या पासत, देवा पासत तें आमी मनांत हाडून तें स्पश्ट जालें की ना, मागीर आमी जाणा जातलें की आयज आमकां जें जेजून सांगलां तें फकत ताच्यानूच आमचें सवें करूंक जाता. आनी हाका लागून आमी ताका चिटकोन एकवटून रावया. तो पयस ना, आमचे भितरूच आसा. आनी ह्या मिसांतल्यान अदीक आमी खोलायत ताच्या एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. सगळे आमी चिंता, उलयता, कोत्ता तें ताचें सून उपजोवचें. मागणें कोत्ता जाल्यार आमी ताचे बरोबर आमचो संबंद खोलावंक आवडटा. आनी हो खोलावंक जाय जाल्यार आमचें जिवीत ताका सगळ्यांत समोर पोवंक जाय. उपवास आमी कित्याक कोत्ता? कित्याक देवान आमकां जें मागता तें दिल्या पुरो म्हणून. पूण उपवास आनी एक प्रकारचो एक संदी ज्या प्रमाणे आमी आमचें न्हय पूण जें देवाक जाय पळय तशे भाशेन आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक लागता. जेजू हें सगळें तुवें आमकां आयच्या तुज्या उतरान सांगलां तें पाळच्याक तूंच आमकां मदत कर. आनी आमचें जिवीत आमी सगळेंच तुका ओपून दिता हे भेटोवणे वरवीं. आमेन.